बाजारान कर्फ्यू लायला आयच्यान सुरू जाला। लोकांचे जर पळयलें जाल्यार आमच्या म्हापसा बाजारान जर आयज पळयलें जाल्यार म्हापसा बाजार बंद आसा। ह्यो एसेन्शियल शॉप आहा तितकीच दुकानां चालू आसा, पूण तरी आसतना लोकांची लोक मुद्दामून गर्दी करता काय कित्याक गर्दी करता कांय दिसना। वाटेर रस्त्यार आतां पळयता तुमी दिसता स्कुटरी, टू व्हिलरी, फोर व्हिलरी ह्यो चालूच आसा। आनी तरी आसतना हांगासर पुलीस आसा, पुलीस तांकां येवन विचारता तुमी खंय वयतात गे म्हणून, तांकां फार्मासीन वयता म्हणून सांगता किंवा आनी कितें गरजेचे वस्तू हाडूंक वयता म्हणून सांगता, पूण तेंच्यांनी आजून मेरेन आतां तांकां सांगलां एक मेरेन तुमचें कितें आसा तें आसा, एका उपरांत तेंच्यांनी आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेताले म्हणून सांगलेलें आसा। तशेंच जर बाकीचे म्हापशा सोडून बाकीच्या वाठारांत जेन्ना भोंवले तेन्ना खूब कडेन जेन्ना गाडयो चालू आसतच दुकानां पसून चालू आनी लोक दुकानांचेर गर्दी आयजूय बी गर्दी। काल लोकांक पयलीं एनावन्स केल्लें की सकाळी 7 ते 1 मेरेन सगळ्यो वस्तू डेली चालू आसतल्यो, फूल काय बंद आसचे ना। तरी आसतना लोकांचे दुकानांचेर गर्दी आनी बाकीच्यो कितें वस्तू घेवपाक। आनी एक पळोवपाक दिसलें की जे मार्केटान फळां भाजी घेवन बसलेले ते नुस्तें बीन ते पासून थोडे कडेन रस्त्याचे देगेक आयज बसलेले दिसलेले आसा।